For the last many days, Karnataka has been on the boil with their farmers demanding completion of the Karsa Banduri project. If the project succeeds, water from Karsa river will be diverted to Malaprabha and Goa will face major water shortage. Our reporter Mahesh Govekar gets you the ground project. This is where River Made enters Goa, the site that has been a major flashpoint between Goa and Karnataka, and it's intensified after the letter by Goa Chief Minister Manohar Parrikar to Karnataka BJP Chief Yediyurappa agreeing to hold bilateral talks over Made created quite a bit of furore in both the states. While 43% of drinking water supply for Goans come from River Made, Karnataka wants 7.5 ctmc feet water to be diverted via Karsa Banduri project. The matter is before the tribunal, but on Sunday, Goa's Speaker Pramod Sawant, accompanied by Deputy Speaker Michael Lobo along with other functionaries, visited Kankumbi, place which is the project site of Karsa Banduri, and it's needless to say both of them have agreed to major violations by Karnataka despite the matter being heard before the tribunal. मुख्य आम्ही जेन्ना पळयलो की कर्नाटकान कशा पद्दतीत फ्लो जो कळसा नदीचो फ्लो जो आसा हो आडयल्लो आसा आनी तांच्यांनी उदक रेग्युलेट करपा खातीर रेग्युलेटर्स जे घातलेले आसा आनी ऑलमोस्ट ह्या मुखांतल्यान तेवटेन व्हरपाक 5 किलोमिटर हो पोंच्यान कॅनल जो आसा व्हेल्लो आसा आनी आतां तांच्यांनी जस्ट आमी ज्या एंड पॉयंटाचेर म्हणजे जो पयर आमचे हॉनरेबल मिनिस्टर्स हांगासर येवन गेले तांच्यांनी म्हटलो की तो बंदारो आमी काडलो म्हणून बट प्रॅक्टिकली तो बंदारो म्हणजे वयल्यान काडला बट एक्चुअली उदकाचो फ्लो कांयच वचना 100% उदकाचो फ्लो जो आसा हो बंद आसा गोंया वाटेन वचपी फक्त सिपेज जी आसा उदकाची ही त्या फ्लोतल्यान तेवटेन वता फ्लो सो दॅट इन लॉंग रन आमी म्हणटा जी म्हादई फुडें वचून म्हादई मांडवीक मेळटा म्हणजे आमचो गांजे वॉटर प्लांट जो आसा पळय न्ही वीच पर्टिक्युलरली सफर बाय दीस सिच्युएशन्स गांजे वॉटर प्लांट आनी परत आसा इन लॉंग रन आमचो ओपा वॉटर प्लांट हो सफर जावपाक शकता कारण तो फ्लो जो आसा मेन वो हांगासल्यान आसा हेवटेनच्यान आसा तो सफर जावपाक शकता इट इज अ कंप्लीट वायलेशन केल्ले आहा ट्रिब्युनलान जी केस चालू आसतना कर्नाटकाच्या सरकारान WRD डिपार्टमेंटान जे हिंगा वायलेशन केल्ले आहा तितून सत्य आसा ट्रिब्युनलाचे जज बसून खुद येवन पळयत जाल्यार ते शॉक जातले की हे जे काम इतल्या मोठ्या प्रमाणान केल्ले आहा हे रिवर फ्लोचे बेजन केल्ले आहा फ्लो ऑफ द रिवर विच कम्स टू मादय हेचे बेजन केल्ले आहा आनी जेन्ना हिंगा दोन रिवर कनेक्ट जाता हेचो बेसन करून सारखे मलाप्रभान सोडलेलो आहा. This man stands vindicated today. Secretary of Made Bachao Andolan Rajendra Kerkar has been stating these facts, what Speaker Pramod Sawant has reiterated. Let's listen in from him. कर्नाटक जे इतल्या नेटान फुडें वयता तांकां आमी आडोवपाक शक्य जाताले सद्या कर्नाटकान जवळ जवळ 80% काम जे आसा कालव्याचें ते पुराय केल्लें आसा आनी धरणाचें काम जे आसा ते अजून मेरेन तेंच्यांनी हातीन घेवंक ना पूण एकंदर अशा प्रकारची वेवस्था तेंच्यांनी केल्ली आसा की नैसर्गीक रित्या हे जे उदक आसा तें उदक मलप्रभेन वयतालें हेची काळजी तेंच्यांनी घेतलेली आसा आनी मलप्रभेन उदक गेलें जाल्यार मागीर हो जो विशय आसा त्या विशया खातीर लढोवन कांयच अर्थ उरचो ना. Ever since Karnataka has started work on Karsa Banduri, farmers from Kankumbi and neighbouring areas have suffered because of the water that's being diverted. Their lands have been taken away and their fields have dried up due to the acute water shortage. तो आमकां कॅनल जाल्यापासून आमी पाणी बंद जाला म्हणजे घर बांधूचं बंद झाला. पहिले तुम्ही शेत बी करताले शेत आमचे हे पुरे शेतच आहे आमचे ते दिसता हे पुरे सगळे शेत ते गेले कॅनलातच गेले न्हू. असे कितके जण शेतकार सांगा हे काहीतरी म्हाका दिसता 40 लोक असत. 40 लोक कोणाकूच आता उदक ना 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 कोणाकच कॅनल बनले तुमका किती फायदा हे फायदो केलेत ना आमका हे जे फायदे इतले झाले आमका हे कामापासून गावच्या लोकांनी रोजगार सुद्धा मिळवक ना आमच्या जमिनी सगळं गेलं त्यांना तुटपुंजी काहीतरी मिळले थोडेफार आणि या प्रकल्पापासून आमका काय फायदो ना आमचो. The ground reality is before the government as both the Speaker and Deputy Speaker will submit their report to the Chief Minister on their findings of the site visit. There's a violation and Deputy Speaker and Speaker have both acknowledged it. The matter will come up for the hearing next month and Goa will put its facts before the court. Our reporter Mahesh Govekar's ground report from Karsa Banduri project site.